सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. सियाना फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयत आनी आपल्या जल्माच्या दिसाक ही दिनवासणेची भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रिना गोन्साल्वीस. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयता कॅफिरा रॉड्रिगीस आनी आपल्या लग्नाचो दीस मनयता एडगर आनी अंकिता पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची मागणी आमी चालून दवरुया. आख्या संवसारा पासत जे संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या कारणांक लागून बो करून जे नॅचरल डिजास्टर्स घडलेले आसात आनी घडटात आजून पासून तातूंत कश्टवतात त्या आमच्या लोकां पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारान पिशेपणां करिना जावंक पूण सगळें जें जाणवायेचें आसा तेंच करूंक देवाची जाणवाय आमच्या गोंयच्या सरकाराक मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या पुलिसां पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन आमचे गोंयचे पुलीस आयज जायत्या वायटाक सांपडलेले आसात जाल्यार ह्या आमच्या गोंयच्या पुलिसांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी सगळ्या वायटांतले तांकां निवारूंक तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. ही पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर बाबा भयणो आमचे पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून कणान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांचांक वर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदा देवा कोनवाड्या बापा आमचे अस्कोतायेचे तुजी दया दिसगा आनी तुज्या पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडोवशात, मोठी ना मारशात आनी वायट उतरां ना उलोवशात, भुकयलोल्यांक खावंक दिशात आनी कोतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख देनपोराच्या उजवाडा सारको परजळटलो. सोर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमची कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिपलोले बाग सारके जातोल्यात. कदींच सुकून वचना तसली जोरी सारकी. आदी गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुनयादीर नवें घर बांदून काडटल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मादिना जाल्यार आनी त्या दिसाक वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सोर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक
वाटेक लागोना जाशात, तुमचो दोंदो चलोयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांवें तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरार वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापान जेकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक मेळटलें, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोलदिरो, विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जाबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजें बोगोर ना देव म्हाका, म्हजें तूं कोर दोया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजेर म्हाका विस्वास दवरूंक घालता सायबा. जाबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोंतीचो आयकून घे सर्वेस्परा. जाबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातक्याचें मरण म्हाका नाका, आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पूर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. दुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी दोन वसूलदाराची आनी तांचे सांगातीक जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? प्रतिपार करून जेसून तांकां म्हणलें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांकी वयसाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. I have come to call sinners. बाबा भयणीनो, आयचे पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, देव आमचो सगळें आमकां आमी करता तें बरेपणान आमकां फारीक करता. एक मनीस जेन्ना दुसऱ्याक आपूण बरें करता, ताचे टिका करिनासतना ताका बाबा भयणीनो सगळें बरेंपण आपल्या जिवितान आसा तें आवडटा आनी ताचे जिवितान तो जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सेवेंत करता तेन्ना देव ह्या मनशाक केन्ना साणिना. नाका लागून देवाक भेटयलोलो सोनवार जो आदल्या कोरारान जी जुदेव लोक पाळटालो तेन्ना तो कशे तरेन करूंक जाता तें सर्वेस्पो देव इसायास प्रवाद्या वरवीं सांगता. इतलेंच न्हय, तुमी बरे तरेन धंदो चलयात, बरे तरेन तुमच्या पेल्याची गजाल काडिनासतना आनी बरे तरेन दुसऱ्यांक संतोश मेळटल्यो वस्तू ती करीत जाल्यार सर्वेस्पोर तांकां जैतिवंत करतलो आनी तांकां दादोशी करतलो म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. हाचे शुभ वर्तमानांत जेसू एका पातक्याक आपयता, जे आपल्या समाजान जांकां दुसरे एकदम बाबा भयणीनो वायट नदरेन पळयताले, हे जावन आसले दोन वसूलदार, तांकां लोक किकोन करतालो, असल्या मनशाक जेसू आज आपयता. आनी तो जावन आसा लेवी, मातेव आमी ताका म्हणटा.
मातेवान आपल्या जिवितान सुद्दां चिंतूंक ना की जेसू आपल्याक आपयतलो आनी जेसू एके भाशेन सगल्यांकूच सरप्रायज करता. सगल्यांकूच भाव भयणीनो ते वेळार तो एका प्रश्नान घालता. कित्याक दोन वस्तूदार तांच्या समाजा मदें किकोन करतले मनीस तांकां भायर आयतले, दुसरे तांकां एकदम समाजाचो आशिल्ले पयस दवरताले. कित्याक नाका थंय ते पट्टी फारीक करूंक लोकांक जबरदस्तीन दंड तांचो घेताले. हाका लागून मातेवाक जेन्ना जेसू आपयता तेन्ना की ताच्या घरांत वचून जेसू जेवता, खाता, येता. कितें दाखोवड करूंक सोदता की देव ह्या संवसारांतूच बऱ्यांक पूण वायटकारांकूय आपयता. देव ह्या संवसारांतूच तूं बरें करता तें बऱ्यान फारीक करता, पूण जेन्ना तूं वायट करता तुजें जिवीत बदलता आनी परतून देवा सुशी येता तेन्ना देव तुका ह्या बोगसण्याचो इनाम दिता आनी आपल्या मोगान तुका रेवडून दवरता. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवा सुशेली पयस वेता तेन्ना देव आमकां परतून परतून आपले वेगेंत हाडूंक जायते प्रयत्न घेता, जायते उपाय घेता आनी जायते बाबा भयणीनो आमचे खातीर तोकोस घेता. हें आमी विसरूंक फावना. कित्याक आपल्या उतरांतल्यान देव आमकां दिसपोटी जागयता. आमच्या पेल्याच्या सेवेंतल्यान, समाजाच्या बरेपणांतल्यान आमकां देव आपणा सशी आपोवन हाडटा. तर आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. जायते आमच्या जिवितांत वायट आसा ते आमी सोडून दिवंक. जायते घडयेक आमकां दुसरे वेळार ताळण्यो आसात, जायते घडये आमच्यो संवयो आसात, जायते घडये आमचे विचार आसात. ह्या देवा विशीं, आमच्याच जिविता विशीं, जायत्या समाजान घडटल्या प्रश्ना विशीं देवा सोशी आनी ताच्या पांयां सोशी आमी दवरुया. देव जाणार, देव सगळें जाणा आनी हाका लागून आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां, तुका विस्वाशी रावंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. देवाक अदीक विस्वाशी आमी जिवितान रावंक, तोच आमची वाट म्हूण आमी समजून घेवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मयमेक आमच्या नखे गोड सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतान आमी सदांकाळ तुजो मोग करूंक निर्मी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समरुमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो कार्ड दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भुक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोर तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां.
तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसार संसाराच्या सोडोंडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड पुडयोंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यात. ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दी.
देवाचे सेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत गो देवाचे सेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत गो देवाचे सेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी. सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या दोयार बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत आमकां उदीक गोठाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते अमोडीक देणे सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां यात्रा बाबा बिंडो वॉकिंग पिलग्रिमेज म्हणटकूच 17 फाल्यां सेंट जोझफ वाज हो स्टॅच्यू आसा आमचे फिरगोचे सकयल थंय तान 4 वरांचेर सुरू जातली सांकवाडी वचपाक आनी आमचे इगोर्जेन जी कोण करतात तांची सुरू जातली 5 वरांचेर. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया I5 पेज नंबर 118 I5. Sorry,
मोशे पापोन उपकार दोया कासान विसोलो Lord.